पिगरी फार्मांतल्यान येवपी कोयराक लागून कस्टी वाठारांतलो नालो दूषित जायत आसा असो आरोप थळाव्यांनी केला। ह्या प्रदूषणाक लागून थळाव्यांनी संबंधित नाल्यांत जावपी पारंपारीक गणपती विसर्जनाचेर बहिष्कार घालपाचो निर्णय एकमतान घेतला। तशेंच संबंधित पिगरी फार्म बेगोबेग बंद करचे आनी नाल्यांत कोयर आनी घाणयारे उदक सोडपाच्या प्रकरणात संबंधित प्रशासनान कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पळयात आम्ही सगळी कष्टी गांवच्या लोकांनी सध्या एक फायनल निर्णय असो घेतला की जो मेरेन ही पिगरी जी आसा पिगरी जी आसा ही त्या जाग्यार बंद जायना। कित्याक काय म्हळ्यार उदक जे आसा हे आमच्या व्हाळां सोडटा आनी त्या व्हाळां आमी गणपती पायता। म्हणटकीर आतां गणेश चतुर्थी जी आसा हे गणेश चतुर्थीक आमी ते डुकराचें उदक जे व्हांवता हे व्हाळाचें उदक जे आसा हे उदक आमी आमगे गणपती कसो पावपाना आनी हो आमी ठाम निर्णय घेतलेले आसा। सध्या आमी हे 2 दिसा आमी आमचो आमदार सावड्डेचो आमदार डॉक्टर गणेश गांवकर हांकां आमी मेळटले आनी तेका आमी रिक्वेस्ट करतले की तेंका बेगीन हेजेर तोडगो कितें तरी काडचो म्हणून आनी आमकां सरकारा दरबारी तेणें न्याय दिवचो ह्या सगळ्याचो। पूण कश्टी गांवचो जो आसा हो प्रोटेस्ट जर सरकार आयकना जाल्यार प्रोटेस्ट असोच उरतलो। कित्याक आमी मेन म्हळ्यार गणपती जो आसा गणपती हे गोवाड्याक विसर्जन करपाना एकूच आमी थारायला। आज म्हळ्यार एक्सपेक्शन 17 दीस जाले पोल्युशन पळयतात अजून रिपोर्ट सबमीट जाल्ला म्हणून आज आमी डिसिजन हांगसर घेतला की हेजेर काय आज पर्यंत हेजेर काय डिसिजन जाल्ला मुखार डिसिजन जाल्ला जाल्यार आमी जे आमगे गणपती विसर्जन आसा पळय ते तेणी पयले आहा जे इन्स्पेक्शन करपाक आयिल्ले पळय ते उदक ते वेस्ट ते खंयचे विसर्जन आमगे नाला वयता पळय तेणी बरोबर पयले आसा आनी तितून ते विसर्जन करपाक परिस्थिती कांयच ना। जे आमी आयज डिसिजन घेतला की आमी चवथी आमगे गणपती विसर्जन आमी तितून करपाना तशें दवरतले करनासतना मागीर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन तेजेर कितें एक्शन घेवची जाल्यार आमी गव्हर्मेंट ऑफिसार हाडून गणपती दवरतले तेणी मागीर ते विसर्जन करपाक कशें तेणी पळोवपाचें। तशें आयज आमी हे सगळे लोकांनी डिसिजन घेतला की आमी फाल्यां परत आमदार कसो मेळपाक आमगेलो अवेलेबल आसा तशें आमदारा फुडें वयतले आनी परत तशें आमी इशू मांडटले। तेणें आमकां सांगलें लिगली आमी हेजेर तोडगो काडटले आमकां तो तोडगो चवथी पयलीं जाय कशा भशेन।